हे जखमी टुरिस्ट पळयात। मेरशेच्या 4 गुंडांनी कोयते तलवारी घेऊन जखमी केल्ले मुंबईचे हे पर्यटक। भियेल्ल्या भुरग्यांची ही तोंडां पळयात। ही फोडिल्ली बस आणि गोंयचे नाव इबाडपी हे गुंड। मेरशे चायेक बशिल्ले कडेन पर्यटकांचो हात लागलो आणि पर्यटक आणि थळाव्यांच्या तोंडाक तोंड जाले। उपरांत झगडी म्हण मिडियान खबऱ्यो आयल्यो। ही घडणूक कशी घडली तेन्नाचो हो व्हिडिओ पळयात। चाये खातीर बाकाचेर बशिल्ले हे पर्यटक आणि तांकां तेकून बशिल्ले हे थळावे। पळयात, एका टुरिस्टाचो थळाव्याक हात लागलो, उपरांत त्यांची बाचाबाची झाली। ज्या पर्यटकाचो हात लागलो ताणे त्या दिसा सांगिल्ली घडणूक ऐकात। आम्ही तिकडे हॉटेलमध्ये चहा प्यायला बसलो, फक्त माझा हात असा टेबलावरती होता। टेबलवरून हात काढला, तेवढं बोललो, मला सॉरी बोलते, हात काढ, सॉरी बोललो। सॉरी बोललो तर मग त्याने शिवीगाळी करायला सुरुवात केली आम्हाला। आता परत हो व्हिडिओ पळयात। पर्यटक सांगता तशें हात लागले उपरांत ताणे सॉरी म्हटले। उपरांत ताका थळाव्यान गाळयो मारपाक सुरू केली। मारपाक हात उबारलो तेन्ना जाणटेल्याचो पूत जाप विचारपाक उबो रावताच अशी झगडी जाली। हे झगडे उपरांत मेरशेच्या गुंडांनी बशीचेर जीव घेणो हल्लो करून पर्यटकांक मारपाचो यत्न केलो। झगडे उपरांत पर्यटक एका गुंडाक जाप विचारतनाचो हो आनी एक व्हिडिओ। ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट।